हरि ओम रामकृष्ण हरीस कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक सगळ्यांकय मोगान स्वागत. आयची संचिकेर आमगे लोटासाची हेब्रीचे श्री बालकृष्ण एन प्रभू आम्ही हांकां मोगारी बलमाम म्हणा पळयताची. बलमाम तुमके कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करतास. नमस्कार. तशीच निमगूत जाल्यार तुमगेले एक भजनेचे एक जीवन म्हळ्यार भजनेचे क्षेत्रारी तुम्ही सानपणा देखून एक तुमगेले बाल्या देखूनच हे एक भजनेर तुम्ही आसक्ती दवरून आसा की कशी तुमके भजनेचे एक आसक्ती आयली म्हळ्यार एक विचार हे म्हळ्यार मने ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು एक उद्देश तशी हे कसनाजी तुम्ही हे स्थानाक आपयन भजन सांगता बलमाम लायक सांगता असं नाही म्हणून सांगितलं असता हक्का हाजी सक्कड श्रेयसू मेगेला अम्मा दिवंगत लक्ष्मीदेवी प्रभू आणि मेगेला हेब्री नारायण प्रभू तुम्ही कसन म्हाका होगळिल्ले की सांगता हे पुरा तांगेल चरणार हांव अर्पण करा म्हळ्यार संघांत एक RSSांत एक कितले वर्स चुकून तूं स्वयंसेवक म्हणून बाल्यದಿಂದ स्वयंसेवक म्हणून तशी आमी आम्हाला पटातून भायर पडताना आजी हरिनाम संकीर्तन ऐकून येऊनच भायर पडल्यार म्हणजे तसं एक संसार हांव म्हणून न्हय आम्ही पुरा जन बाबा जन बाबा हेरिडिटरी येयला मेगेला म्हाका सानपणारीची मेगेल्या आज्यान रंगण मल्ला म्हणून मेलो 6 वर्स प्रायर तिका हार्मोनी क्लासाक गेल्ले नाशिल्लें संगीत शिकय कुर्ड हार्मोनी मास्टर म्हणून मास्टर आशिल्लो तागेलें शिक्षण हें केलें नाशिल्लें तशीची आनु देवधर्म चड आशिल्लो घर कडेन चक्राणी की हें सदापू चड आशिल्लें तसले घराण्या तुका मेळ्ळें घर कडेन हार्मोनिकी तबलिकी आनी घर कडेची भजन देवची पेंटेची हांगा असं सगळें आशिल्लें खंय सान आसतना तें म्हाका कितलें कळीत जायना तशी ते हाजेर आमी पुरे जन बाबा हांव म्हणून सांगना आतां हांव चिक्के चड जनान कॉन्ट्रॅक्ट अशें वचून मठाचे काशी मठाचे कॉन्ट्रॅक्ट अशें वचून हांव चिक्के एक्सपोज जाला तशी आमी कोणूय शास्त्रीय संगीत शिकिल्ले नात घरकडे सांपण तुकून आयकून आनी मेगेली एस्पेशली सांगचे मेल अम्मा आशू कवयित्री म्हणून सदां म्हाका कळ्ळें आमकां ते बरें गेलें अशें दवरपाची भाग्य आमकां नाशी गेलें म्हळ्यार ते तांची मोल बदला सांगपण शीघ्र म्हळ्यार आम्हाला आमी शिकचें हें करीत काय एक 5 दुखून 10,000 भजन तिणें स्वंत सांगून येन की तोंडा विशय हें करून मिराल की सांगून तसले एक बायल मनीस मी गेला तसं ल्हान आम्हाला पोट्टांत आमी जन्म येवचे वचून आयज दिसा तुमी कसाने यूथ ऑफ GSB पयलें हें स्थान येवचे पूर्ण श्रेयसू आनामाक म्हणून सांगता मेगेल कसाने ना तशीची आतां तुमगेले सनपणा देखून आनामाल निमित्त तुमकां हें एक भजने आसक्ती येयली खंडीत तशीची घरांतय तुमकां डेली भजन हरिनाम संकीर्तन परत तुमी कोर नायलेंची तशीच हें एक गांवां भितरी तुमगेले तर श्री राम भजना मंडळी हेब्रीन तस सो हें एक भजना मंडळीक तुमी म्हळ्यार केदन वच्चा प्रारंभ केले हाजी बग्गे कशी तुमी कशी हाजी बग्गे म्हळ्यार आमेल गांव भारी हळ्ळी सनू गांव वय राम मंदिर तें सगळें कशें नाशिल्लें खरें म्हळ्यार हेब्रेचे आमी पुरो हेब्री चेडावत एक आदी प्रभू फॅमिली आनी पै फॅमिली सगळो बाकी पुरो मायग्रेट सगळें हरिकंडी घेतलो आमकां आतां म्हाका आमी बेल्लारपाडी प्रभू हरिकंडी आमकां हरिकंडी वेंकटरमण इश्टदेव व्यापारा निमित्त मेगेला हांगासर 100 वर्स हेब्री आयिल्ले तशी तेदाना आमी तेंचे फुडें मेगेला अज्जाल घर कडेन हेब्रेचे हेब्रेचे एक कदवचो सप्तने ताका उणायन 100 अशें चेडच आमी एक 500 वर्स फुडें 100 वर्ष म्हणून केला ताजें काही चेडच आशिल्लें तेदान कशी जाता अशें म्हळ्यार 32 इसवीन तूं मेगेला रंगण मल्याला घरकडेची भजन मंगल जाता तशें आयकलां हांव 61 इसवीचें मागीर मेगेल सानपणारी कशी म्हळ्यार हेब्रेंत मंदिर गिंदर कसं नाशिल्लें वर्सा एक जावचो तोची महोत्सव तेवूय खंय जाता तशें म्हळ्यार कोणाल हळडिकेन त्या कोणाल घर कडेन
त्या वर्ष हळडीक मुंजेत पुढे हळडीक मुंज आता म्हणजे हॉल असं कडनं आशिल्ली घरान तुझी करताची वय वय थंय जावचे का सूर जाला तशीच हळडीक मुंज नाचतील टायमार मला संजीव पै मामा तांचे कडे तागेल वचला का हळडी जाल त्या थंय जाला हेब्री नरसिंह शाणे तागेल दुयेक वाटे तागेल म्हणटा थंय भजन मंगल जालें अशी खंय गे तशीच श्रीनिवास तांगे ते भरता कालवाडी जालें तेजे म्हणटा घाल आशिल्लो थंय तेन्ना वर्सा कोणा मैक घालचे तेन्ना भजन म्हण फोड विशय तो थंयच म्हण गेले मागीर ಸಾಧಾರಣ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ದಿಸ್ತದೆ 75 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ರಿ ಗುಂಡನಾಯಕು आणि ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕ ಮಂತಾಪೋತ್ ಪಡ್ತಾ सरलो विवेकानंद नायक विवेकानंद म्हणून कळलं त्यांनी मागीर श्रीधर मामू वयल पॅन्ट श्रीधर नायक म्हणून चढ शुक्राराक प्रति घरा भजन सुरू केले त्यात राम मंडप जाय न्ही हेब्रेन कळलं घरा प्रति शुक्रार त्यात आमकां दोन्ही हे प्रयोजन आशिल्लें एक हेब्रेन त्यात आज 100-120 घर आसा म्हणजे तेंची एक अशी दोन अशी त्यात एक 60 घर म्हळ्यार लायक कळलं प्रत्येक लायक तांगेल जेन्ना वर्सा एक म्हण घेत तशी भजन घर करता एक संभ्रम आमी ते येता ती गावतली म्हणून सांगून अशी जावन वड्डून गेले त्याला आमी चड सांगना आणि हांव भजन हेका सोमेश्वराक आमगेला अन्ना लोटूची म्हळ्यार म्हाका आमगेला सान प्रायरी आन गेला अन्ना तर म्हाका 10.5 वर्सां सोमेश्वराक तशी संत्या घाट आरबेटा गेला कामते घर करता चड गेला अशी साधारण कितल्या प्राय तुम्ही भजन एक भायर वतलेंची भायर म्हळ्यार मंडळी म्हणून सुरू जाल्यार शुक्रार भजन आंब्याल सणपण्याक वय तेन्ना म्हळ्यार तुम्ही मंडळीकची तुमगेल गांवांतूच साधारण कितल्या प्रायर वतलेंची तेन्ना कार कोण घेवन एक अंबासडर भाड्या कार कोण घेवन 10-12 जण वयचे तसं ना ते फिग असं आता म्हणजे एक कारार 2 जण मागचे सिटार त्या 1 जणांना बसल्यार कसं की कष्ट दिला म्हणजे तसं काल नाही तो बारी दुर्बळपणा काल गांवाकची तशी तसा टायमार विवेकानंद अशें आमी हांव कितले प्राय साधारण म्हाका साधारण 12 वर्स ते 12 वर्स प्रायर तो कोण साधारण मंडळी वताची अधिकृत आणि आमी अनिवार्य आशिल्ले हांव मेगेल अण्ण मनोहर प्रभू म्हणून घेवन तशीच मेगेल भाव रविचंद्र हरमन बर्शीत आशिल्लो तशी आमी अनिवार्याची ना जाल्यार हार्मोन येत ना जाल्यार भजन वचची कशी वच लागलो हांव एक सांगतालो म्हळ्यार तेन्ना आमी मस्त कडेन वचचे नाशिल्ले पाद्या मठ म्हळ्यार दुर्बळपणा कालो गांवांत तो दुर्बळपण एक वेळा एक वट्टेक 10 जाल्यार एक भजन वयर एक आसक्ती आनी वचका म्हळ्यार एक मस्त एक इच्छे मागीर हदची मेगेल प्रवर्धमान येताना उडपा वचचे सुरू केलें सप्ताक जाल्यार तुमी आतां सणपणा म्हणल्यार 12 वर्सार तुमी मंडळी वटू वचच्या सुरू करतले म्हणून सो तशें आसतना त्या एक संदर्भेर म्हळ्यार प्रथम जावन तुमी एक मंडळी वताना तुमकां तेन्ना सांगिल खंयची भजन उडगास आस की तुमगेले एक म्हळ्यार त्या टायमार सान आसतना एक खंयची एक आसलेली एक आमगेले विक्षका खातीर एक 2 लायन ताची स्कुलांत चड तितले खेळ म्हणणे अंबिगा ना निन्न नंबी दे असं सगळं भजन तेदाना एक आमगेल्या विक्षका खातीर एक 2 लायन आनी एक विशेषण म्हळ्यार तेदाना वर्सा एक वेळा भजन मंगल जाता म्हणून सांगलो तेदाना भीमसेन जोशी ग्रामफोनार टेप हे सगळं ना कळलं ते आयकून तेदाना भीमसेन जोशी म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी सगळे समाज आकाचे द्रोणाचार्य एकलव्याक आशिल्लो आमी सगळे एकलव्यशे गुरू कोण म्हळ्यार भीमसेन जोशी म्हणून तांगेल आयकूनच तुम्ही आयकून येण्या करचे तशीची आकाश रेडिओवर पंतवेला आकाशवाणीच्या सांगली केंद्राच्या वरून पुणे केंद्राच्या वरून म्हणून सगळं येत तशें मराठी तें सगळं आयकून घेवन आमी भजन शिकताली तशी आमी घरकडेची आशिल्ली हें आशिल्लें न्हू तसं वाडता गेले तशी तेंची तुमी एक प्रथम जावन तेन्ना सांगेल भजन आमकी एक 2 लायन आमगेल खातीर हर शीर वैजयंती तोर मुत्तीन हार पदक तेरनेरी बिदिली बरुव रंग विठ्ठल रायन नोडद कंगळिव्यात को कस्तुरी रंगन काणदा ही भजन तशी जोशील मस्त तशीच तुमी म्हळ्यार सणपणार देखून भजने वचच्या प्रारंभ केले तशी तुमगेल्या एक सणपणा देखून तुमी आतां एक हायस्कूल अशी 10ची क्लास असल पुरा तुमगेल्या शिक्षणाचे आसतना
तुमका भजने वच्चाक घरा दाखून कितलेक सपोर्ट आशिल्लो की दो तुमका ताजे बग्गे मस्त हें आशिल्लें की म्हळ्यार आतां शिकचे पळया हें भजने वच्चे एग्जाम टायम ते पुरो कसं एक जाल्लेलो आसा कसं येता ना शिक्षण म्हणल्यार आमकां एका क्लासाचेर आशिल्ला 7 क्लासा भायर पडले ते 8 क्लासाचेर तशी आतां म्हणकेची चेडवाल फाटी बाबसरो ताका LKG ची टेस्ट म्हणून सांगल्यार हावस बाबसूंक टेस्ट करा हे ना मग तसं सगळं नाशिल्लें आणि भजन वचचे बघ केन्नाय आमकां कसं नाही घरकडे अडे तडे म्हणून ना आशिल्लें फ्री आशिल्लें फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट कसं नाही ना भजन रात फाल्यां आतां केलो कार्तिक एकादशी असा टायमार साडे सांजवेळा 6 घंटे भायर सरले 5 6 7 सुमार वचून हे सगळं आम्हाला प्रवर्धमानारे सूर जाल्यार मागीर राम मंदिर चड जाता तशी परगांवची बैलगांवची ते सांगता मागीर कशी म्हळ्यार उडपा वच्चे सूर केला कोटेश्वरा गेले म्हणून सांगले एक आम्हाला साधनशी त्याच्या टेप आणि येवचे सूर जालो कोटेश्वरा वच्चे आसा म्हणून पण कशी आम्ही भजन सांगा म्हणून टेपार करचे डिलीट करचे इतलें सगळं तसं नाही मागीर एकाकीच भायल गांवन सोयरीक जाली तशी ते सोयरीक जावन त्या गांवा अशी बांधवी वाडता कशी सचेरी पेटे हे तशी वाडता गेले पुढे केले म्हळ्यार वच्चे संपन्मूलय नाशिल्लें तितले एडवान्स तशी तुम्ही एक सानपणा देखून थंय दार तुम्ही निरंतर जावन वच्चा सुरू केलें तशीची तुम्ही मुखारसून एक मंडळी जबाबदारी घेतिल्ली आसा त्या सगळ्यां आमकां गोत्त आसा तशी बलमाम निमगूच जाल्यार तुम्ही आतां एक सगळे मंडळीची एक जबाबदार घेताना एक मंडळी सदस्यांक ओट्टू करून एक भजन एक भायर वच्ची की दवो तशीची तुमगेल गांवांत एक भजनेचे एक वार भजन म्हणची की दवो तुमगेल गांवां एक भजना मंगल की याको की जत्तान एक ते एक सगळे एक कार्यक्रम निर्माण करचे हे सगळे एक तुमगेल मंडळीचे सदस्य घेवन हाजी बग्गी निंबुका जाल्यार तुमकां एक जबाबदारी कितली मट्टाक तुमी पुरयसिला दो कशी एक तुमकां अनुभव जाला हे एक जबाबदार आसतना तुमकां आमीची आम्याल गांवांत मंडळी नची ते म्हणणे आम्याल गांवांत आमगेल समाजात देवस्थान म्हणून नातिल्ले मेळटा भजन एक म्हणलो एक गांवचे महोत्सव सक्कट त्याने म्हळ्यार इकर दिसाचे आमकां माघ शुद्ध एकादशी आम्याल भजन सूर जावची आशिल्ली हेब्री अनंत पद्मनाभ देवस्थानात थंय तुका न्हू भजनारंभी नमस्कार त्या वसिष्ठ नारद विश्वाला म्हणून सांगून थंय तुकून सूर जावं इकर दीस नगर भजन तांतूं आमची गेल मात नायशी परजातीची वारा भक्तिरी शाण काण रंगोली घालून सकट दिवली दवरतात इकर दीस ते 11 दीस आम्ही अनंत पद्मनाभ देवस्थानातून ज्योती घेऊन येवची आशिल्ली अनंत पद्मनाभ देवस्थानातून ज्योती घेऊन अहोरात्री 24 घंटेच्या भजन आम्ही राम मंडपाक करून मागीर वपास ती ज्योती अनंत मंगल देवता थंय चलिस्व जलदली मत्सनी गे ते सांगचे आम्ही अनंत पद्मनाभ हंग खाली एक आह भजन मात्र आम्हाला राम मंदिरात तशी ते आम्हाला क्रम आशिल्लो तेन्ना आम्हाला गांवांक महोत्सव उची भजन मंगतून खाली मंडळीन करचे स्ट्रगल म्हणून सकट देणे मिकेल कार्यक्रम आम्हाला करचे सगळ्यांना सपोर्ट करून आणि गांवांतून भायर गेलेले चेल्यो कामा गेलेले भाईले सकट एक गांवां येवत आसले एक हे आशिल्लें तसं आम्हाला गांवची भजन सप्ताहाचे तशीची तुमकां तुमगेल गांवां दाखोवन तुमी एक चेड गांवांक भजने वच्चा सुरू केले म्हणलें सो असल एक संदर्भारी तुमगेले ते एक सक्कड सदस्यांक ओट्टू करचे आनी ते एक ओट्टू करून कॉर्डिनेशन करून तुमी ते टायमा वचून थंय पावचे हाजी बग्गे निमगू काय जाल्यार तुमकां हे एक जबाबदारीचे तुमगेले एक अनुभव कशी आतां म्हळ्यार आमी GSB भजन सभा शिरडवाल यंगस्टर्स जाले तांतेकलो अध्यक्ष कार्यदर्शी एकलो भजना कार्यदर्शी म्हणून एकलो तो भजन वच्चे फुडें प्रदेश पाय अंकडे वच्चे 7 घंटे भायर सरचे म्हणून सगळ्यांक इथं म्हळ्यार हांव इथं निमगेल म्हळ्यार आजी काम केलं की व्हॉट्सॲप आसा मोबायल आसा पुरो आसा बट त्या कालार तुमगेले एक आजेरी कशी तुम्ही एक कोऑर्डिनेशन करतलेंची म्हणून साधारण तो भजना कार्यदर्शी म्हणून सेक्रेटरी म्हणटा आम्हाला पद्मनाभ जावन आसा फुडें हांव म्हळ्यार योजन सभाचो सेक्रेटरी जावन आशिल्लो मागीर 1-2-3 वर्स प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो तशी आनी ते हुद्दे निमित्त आमी केल्लें म्हणून पडलें ते एक समान मनस्कान उठ जाता म्हळ्यार हे एक ऑटोमॅटिकली उठ जातात
ते समानामध्ये प्रत्येक वय हक्क आहे तशी तशी मोठं जाऊन घेऊन वता आला आणि हांत आमकां विशेष जावन वच्चे एक उमेद की आशिर्वाद घें सड आसले रे आमगेले काशी मठाचे परमपूज्य गुरुवर्य वृंदावन जावन हरिद्वार गंगाधर वृंदावन सुधींद्र स्वामी तांगेन संपूर्ण आशिर्वाद आमेलो वैयक्तीक जावन वरे वय मंडळी वयर आशिल्ले निमित्त आमकां ते एक इन्स्पायरेशन म्हणटात आणखी कशें हांव हें सांगता म्हणून सांगलें रे आमी मागीर वर्सय भारी हें वर्सय फाम्याल चातुर्मास खंय आसा थंय मंडळ घेवन वचचे वय तेदाना तांणी तेदाना आमी भारी एक प्रीतीशी हें आसता आशिल्ली एक वेळा बॉम्बेंत 2011 चातुर्मास जीजी प्रभु ಲೆಕ್ಕ ದೈಸರಾಂತ तेदाना आमेलो बॉम्बेचो दहिसराचो पायल होटलाचो मनोहर भाऊजी म्हाका मेल बाप्पाल जावं पडटा ताणें केन्ना येयला बलभाऊजी तुगेले आमेले नवरात्री जोड एक 10 दीस तुगेले कार्यक्रम दवरकात भाऊजी कसन सांग तूं हांव काही कलावीत न्ही हांव कसन की हरिनामच म्हणून सांगता सोडले ना भाऊजी तूं कर मागीर तागेलो चाया मेऱ्याक देशांत तांणी चातुर्मासाक प्रति सॅटर्डे संडे कलाविद आपणाणी न्हू कार्यक्रम करच्यो एक वेवस्था केलता तेन्ना तूं हक्कपण येवका म्हणून भाऊजीले मनोहर भाऊजीन बारी वता अशें तेन्ना आमी मंडळ घेवन गेले तशी मुगेलो कार्यक्रम आशिल्लो एक 3 घंटेचो आमेलो बॉम्बेचे गायक कोण किरण कामत हार्मोनिक बशील म्हाका तशीच प्रकाश पिंपले म्हणून तबले बशील कार्यक्रमा बसचे फुडें स्वाम्यान एक फलमंत्राक्षर दिवन घेवन एक शाल आनी सन्मान करून स्वाम्यांक कलाविदाल गुर्त कोर दिवच्यो तेन्ना जीजी प्रभू मेगेलो स्वामी हो म्हण न्हू गुर्त कोर राब रे म्हळ्यार हो हेब्री बालकृष्ण प्रभू आम्मेल बल्ल रे आम्मेल भास्कराल जावय चंद भजन सांगता म्हळ्यार न्ही ते सो म्हाका नकशी खांत जावन पळयन तांणी ते आशिर्वाद होता जितलो व्हड आशिर्वाद बलो म्हळ्यार हातांत पळय हांव धरला पण तुगेल हातांत आनी चंद भजन ते सांग तुगेल हातांत मस्त देवधर्मा कार्य सड जावत आसा नासता आमकां दिसताच धर प्रसाद जुमानांत विसरत आसले हें न्ही खंडीत ते संदर्भेरी आता एक निमगूच जाला त्या संदर्भेर तुम्ही एक सांगेल एक गुरु भजन खंयची एक आमगेल खातीर एक ते एक सांगता गुरु महाराज गुरु सांगचे चेडा ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पधा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा 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 गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु चारी मुक्तिदायक उदाता उदारु कल्पतरु चारी मुक्तिदायक उदाता उदारु कल्पतरु कल्पतरु
कल्पतरू गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु. खंडित साक्षात हे सांगताना आता निमक येत्रा दिसत नाही ते खंडित तुमगेले एक भक्ती भाव जावन तुम्ही एक संगील एक हे एक भजनेरी कळतम का कितलेक तुमका बरोबर आशीर्वादही मेळला आणि तुम्ही ते कितलेक तल्लीन जावन यद्रातांनी असल्या म्हणके तुम्ही हे एक भजन प्रस्तुत केलेलं सर. भक्ती भाव म्हणताना मग उडगास येता रागू ताळलय हे संगीत म्हणून घेतला जाल्यार भजन म्हणका जाल्यार रे पूरक जावन भक्ती आणि भाव असका. वाय आम्ही सांगितले तो देव खंडित का ऐकता म्हणाला विश्वास असका. भजन इतलं होड खंचो यज्ञ ना म्हणून सांगता धैर्य सांगता. भजन एक आत्माक आणि परमात्माक लिंक करत असेल एक सेतू बिल्डअप करत वचन ते सक्राम मिळतात. आता जर का टीव्ही ओपन केला तर कॅसेट गेला तर सीडी गॅलरी कसं कलावी झालं भजन ऐकतात ना. तसे असताना तो भजन लायक सांगता हो सांगता पल्ल सांगता अनेक सांगता कशाला सांगता ते तसल वड कशाला शिकेल कलावी तसल कशाला नाही. आम्ही भक्तीर कसं हे करता आम्ही सांगता ते खंडित. आणि ही भजन म्हणलेली अशी नाही आम्ही समाजाच्या मालगाड्याना 485 वस्तू कोण वचून येईल नड एक झाव थंय वचून घेऊन आम्ही आमका तंगेल निमित्ताची एक पाठ परिणाम संकीर्तन करते. देवाला येताना 99% मनुष्य तो तगेले की दीन जाऊन येऊन तगेल खुशी की दुःख की तगेले की मनस्पूर्वक जाऊन येऊन होतं. तसं एक जागेवर वचून आम्ही भजन करून होते पूर्वजन्माच्या पुण्य जन्मजन्मांतरा पुण्य एक जन्मा म्हणून सांगा ना आम्ही मग्न अशी एक म्हणून मग्न दिसत असत. खंडित कोण भक्ती भावावर सांगतात त्या देवाक आवडता. खंडित के देव घेतो तो खंडित काय करत म्हणाला विश्वासाने आम्ही भजन सांगितलं मी तर तो आला ऐक सांगतो तो अमाक पळत की अमाक काय भजन ते तोट शृंगार वळगे गोळीसो आता मी कन करतात ठीक आहे करते नाही. भजन वचून घेऊन संगीत कचेरी जाऊ म्हणायचे असत तई का आता राग वाला जाऊ का ते फंड गेल्या मात्र रुची जर फंडच खावचे जाय ना कितले परमळा फंड गेला खावचे जाय ना तशी ते राग की आलाप की म्हणाल तर फंडशी जाऊ का ना रांधेची फंडाच खावचे जाय ना. खंडित नाही खंडित तुमगेले अनुभव भारी एक होड उत्तरे तशीच आता निमगू का झाल्या रे तुम्ही आता भजने ಬಗ್ಗೆ एक तुमगेले अशी एक विचार तुम्ही सांगलो की भजन एक देवाल्यागी एकदम लग्गी वाट की देवा की आम्ही एक उल्लोत असले तसे मध्यवर्ती नाका वाई बटमाम नाका अनेक नाका देव आत्माने पण पुरा मिळतं. तशी असताना आता तशी असताना तुमगेले एक जीवन आहे रे तुम्ही आता इतले वर्ष दखून तुम्ही सणपणा दखून आजिकतार तुम्ही एक भजनेरी एक भजने क्षेत्रार असाची तशी निमगूच जाल्या री तुमका भजने निमित्ती म्हळ्यार तुमगेले एक भजनेचे क्षेत्रार असताना कसं की एक तुमगेले एक कष्ट की दो खंयची एक काम तुम्ही लेखून असताची ते एक तुमगेले भजनेचे एक तुम्ही भजन करताची म्हळ्यार असतानाची तुमक त्या भजने निमित्तच खंडित हांव हें भजन केलेल्या निमित्त म्हाका एक एक फलकारी जाल्लें म्हळ्यार असल खंयची तुमगेले जिवनेर एक अनुभव जाल्लो आसा सांगता. तवळा कसं म्हणलं स्वाम्याला मस्त जाऊ तसा असल हे ओटनाट मस्त जाऊचे काही कारण भजनाची खडाखंडित जाऊन सांगता आईची बाल्लो हंगात आहे युद्ध तापजेसन एक आमंत्रण करून हांग बसच्या हंगात आहे का कारण कसं म्हणून सांगले रे खंयकी असेल मला सांग भारी कष्ट आरामी होईल मला सण प्राय आन गेलो सरलो होराटार जीवन केलं तसा ते देवान खंय ते सांगचे पुरा सांगचे जायना खंय ते आजी स्वप्नावर लेखनात असलं तसं ना एक असेल एक जीवन करी येतं हा म्हणून लेखनात तसं जीवन देवान म्हाका दिला. आता मूल कारण भजन की आम्हाला काशी मठ स्वाम्याला सुदीन स्वाम्या तशीच आता तशी तांगेले यांची मुखार समोर असले सेमीन स्वाम्या हंगेला आणि केव्हा विशेष जाऊन सांग म्हणाली 2015 दिल्लीचे चातुर्मास आणतो आम्ही गेलेले मंडळ घेऊन प्रकार हे आत्मरत्ने आशिल वयशीन विषय सांगतात आता
भजन जाल्लें तर आमकां स्वाम्याल कुडा कापेल मंडळी मेलगुंडोणा अध्यक्ष बाबार तेन्ना स्वाम्यान यू आर एबल बस चंद भजन सांगल रे स्वामी सदा काल ही सेवा करता आसतना अनुग्रह स्वाम्यान कोरका तसले हें आमकां जिवने मेळका समज अनुग्रह करता तेन्ना स्वाम्यान सांगीन अशें हांव एकलो शिकलें की मंडळी कोण आसले तुगेल भजन आमेल संस्थानाक एक गौरव हांगा नीट जाता हांगा नीट जाता मात्र न्ही आमेल समाजाक एक गौरव मेळ्ळेले भारत रत्न घेवन तसले ओढ जाले रे तांणी दिलेले हे आशीर्वाद आमकां भारत रत्न मेळ्ळेवर कसले न्ही हाचे तसले तेमी इंद्रप्रस्थांत दिल्ली म्हळ्यार तसले एक घेतले तशीच हे भजने निमित्ताची पंढरापुरांत विठ्ठोबाल फायमणात पंचावन 4 चुकून 7 सूर्य एक विष्णू सहस्रनामाची मागीर सांजपण चुकून कस विठ्ठलाल भजन ते पुरा तागेल पैमळान तुजी भायर गोष्ट चल एक योग मेळ्ळो तशीची बद्रीन तो क्षेत्र तें देव थंय हांगा आमी बसली मंडळी अवकाश मेळ्ळो तशी पोर पेला स्मेल पर्डिकेची 25 वर्सां 60 वर्सां वेंकटरमणा भितर सुतारी 7-8 भजन सांग सक्कड तें म्हाका तें अंत आतां कोण आयला थंय वचून थंय कोणा दुसरा आयक म्हूण सांगता तसले जागतो सांगेन तसले की योग भाग्यो एक भजने निमित्त 100 तांत कसं ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ तांत कसं तशीची बलमाम निमगोत जाल्यार आतां इतली परा तुमी तुमगेले अनुभव सांगता साची आतां एक कारण एक सांगता एक कारण एक देसराज म्हळ्यार सांगचे असेल सांगता वय 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 आमी देसराक 2011 भजने मंडळी हय पार्सल म्हणून कार्यक्रम अशें म्हणून सांगता ते वच्चे फुडें दिसो आमी हांगा सैमीन स्वाम्याल चातुर्मासू हेमाडेन तशें हेमाडेन तूं चातुर्मासाक आमेल भजन कोण हिरदीसू बंबई भायर सरचे वचून आयलीं ती संजाळे न्हू हांव कशें मेल बायकार हांव फॅक्टरी गेल्लो आशिल्लो फॅक्टरी देखून चेड्याले गे बायकेत विचारता चमकून येता आशिल्लो घराक येता ना नित्यानंद नायक म्हणून मेगेलो आत्मीय तो ज्योतिशू फेब्रेचो आतां ना तो एक 2-4 वर्सां ताणें म्हाका बलणा म्हणचे मेगेलो मालगडो म्हणटा बलणा रप्प स्कूटर बलणा 1 मिनट राव म्हळ्यार हांव खंय रे नित्य मागीर हांव वयरा हांव सांगू विसरलो फाय आमी हांगा बॉम्बे भायर सरली देसाराक चातुर्मासाक हांव ताका राबिलो म्हळ्यार पडतो बॉम्बे तूं खंयचे वालकेश्वराच्यान वालकेश्वर तो वच्चे न्ही थंय फडक वालकेश्वरान तूं माधवन स्वाम्या तुगेल भजन अपेक्षा करता आसा ती तूं थंय वचून एक भजन सांगून येवका म्हण म्हणलो देसर खंय वालकेश्वर खंय आमी रिटर्न तिकेट काणी न्हू भायर सरले तसले हें वय वय हांव कुडले सांगली त्या पडरा माधवन स्वाम्या वर्धवन स्वाम्या भुवनेन स्वाम्या केशवन पुरो हांगा आसा रे तूं एक म्हाका सिरकान घालो तूं कशें करता कळत म्हाका गोतना म्हाका मना सांगेलें तर म्हाका सांगता सांगेलें तुका सांगला दैवेची कसल की हांगा जालें आमेल भजन 3 दिसाची केमी वच्चे एक हरहरा वच्चे एक वल्केश्वर वच्चे अवकाश मेळ्ळो हांव आमेलो सोमेश्वरचे राघवेंद्र राघू भक्त तो प्लस आमेल मूर्तीवट माम मेगेलो भाव प्रकाश चंद्र तशी मेगलो हांगाच्यो यतीशू पडा म्हणून सडकाल पोतो तशें आमी सहजन की ट्रेनार तें ग्रँड रोडा कितें थंय गेल्ले कुडल्या थंय खंय एक सेवा बरो काम केन्नाय कळ्ळें मणकेची भजन सूर करचें आमी तेच जालें ऑफिसाक थंय थंयचे मॅनेजर गुरुपूरच्यो प्रभू तो शिवलो तुमी भास्कर रोड हय भास्कर रोड तांकां भास्कर रोड लेखता ते भास्कर रोड वय म्हण थंय उलयता ना हांगा चिके वेळ केलो मेगेल भावानी भजन सूर केलो हांव थंय सेवा बरो घेवन आयलो आयल्यानाची गणपती सुसर जालें म्हाका सांगेशें वेदव्यासा विष्णू माधवेंद्र मन मोददायक ते भजन सांगले सांगून जालें प्रसाद आनी घेतलो
येवन अंकताना मक्का आकस्मिक जावन घेवन आमेಲೆ उडपाचे कृष्णान मरायले सर नंदकुमार कोडवनी कृष्णान नायक थंय आयले शिली थंय तांणी रिटर्न फ्लायटा टिकेट काडली थंय बल्लोन मठाच्या कृष्णान काम नायक आम्हाला रब्बू सांगला म्हणून सांगला तक्का फ्लायट येता रब्बू मागीर हेर दीस भायर सरले आमी ताजे हेर दीस भायर सरचेशे आमेले पुरो मंडळ बलमा म्हणाला कृष्णान न्ही म्हाका कशें जाता भाय हांव ताण कृष्णान म्हणून म्हाका तुमी म्हणून उलोवचें ते गेले वक्ती तुमी गेलो येवं का हांव म्हळें एकल्यान वचचें का ताका कृष्ण कशें जाता आमी गोट्टू मंडळीचे हांव मुखार चिरडून कसन सांगता तांकां पुरो आनंद मामर आशिल्लो आमी आनंद राव एवरी तूं आनंद राव मला सांगून हें कर म्हळ्यार भाई आमी एका मागीर हा म्हणून भायर सर न्हू हेब्रेल कुठले संजवाळे न्हू अंगडी बसलो अंगडी बसताना आಮೇಲೆ ಎದುರು अंगडी पांडुरंगाचे अंगडी बालकृष्ण नायक आनी नित्या उलयता अशें न्ही ಆಮೇಲೆ अंगडी ಎದುರು ಬದ್ರ अंगडी नित्या म्हण आता अंगडी येतो एक विंगड कसन की जातकाचे कणके आಮೇಲೆ कृष्णा म्हण तेताना ओयरा नित्या कसन की मारा योगान योगो तू कशें सांगलें की वचून भजन सांगला भजन कोर ना भजन सांगलं भजन कोर नायलें ते म्हणून अंगडी बशील कडेन हांव आतां येता कडकडकडकडकडकड अंगडी दर्शन पावलें भुकेर आशिल्लें एका सार आनी शीत वाण कशी जेवण तृप्ती मेळटा तशी वेदव्यासा ताणें सांगिल्लें टोनर सांगता विश्वव्यापका माधवेंद्र मनमत नित्याला तोंडार मारल्या भजन येना ताका ज्योतिशी सांगतले हांव थंय सांगिल्लें भजन भडक ताणें सांगली बाकी वरलें सगळें 3-4 खंय उपकारी हें म्हणून सांगला म्हणून तें एक आश्चर्याचें हें हो विशय दिल्ली तूं स्वाम्यान अशेश म्हणून स्वामी अशेश जावन स्वामी अशेच एक कारणीक जालें तकाची व्हड स्वाम्याने सत्यस्रे ताण सांगिल्लें त्या कारणीके जाग होता ताण सांगिल्लें सत्यस म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें खरें म्हळ्यार भजन म्हळ्यार सांज सुमाराचें न्ही हो वाडत तें आनी गेल्ले कडेन भजन बसयतना कितले वेळा प्रसाद पडचो मस्त मस्त म्हाका म्हण सांगना मस्त जाना जाल्यार देव प्रत्यक्ष जाल्यार दोळता कोणी दिशील ना म्हाका बट असल पुरा जावन निदर्शन तो दृष्टांत दिता देव दृष्टांत दिवन सांगता असा मस्त अनुभव जाला म्हगेलें जिवन येतो ताचे निमित्त आज हें स्थान मानव आतां कसं आतां अरे खंय की येशील बल्लो का ते देवान फाम्याला आशिल्लो खंय की हाडून पावयला म्हळ्यार म्हगेलें जीवन तृप्त हांव केन्ना सांगचेच घरा कडेन बाल फेडलो म्हाका कसली आश नाको म्हाका अशेंच म्हणून कसं म्हणून म्हाका पुरो दिला देवान संतोश सांगचेच खंडीत हें तशीची आत्ताच्या युवा पिळगेक म्हळ्यार हांव आमी आतां हें एक कार्यक्रम करचे उद्देशू कसो म्हळ्यार फुडें आतां तुमी इतली पुरो तुमगेलो अनुभव सांगलो इतली तुमी भजने ಬಗ್ಗೆ तुमगेलो आसक्ती सांगली आतां ही उणेस म्हूण म्हणटाना जाल्यार कसन जाता म्हळ्यार आत्ताच्या कालारी आत्ताचें एक हें रूढी तशें जाला की सक्कड जन तंग गेले कार्या निमित्त की पुरा एक भायर गांवां आसची की एक हांगा आसल्यार तांकां म्हळ्यार रात्री भर भजने येवच्या तोंदर जाता की असल पुरा जातास जाल्यार तुमगेले एक अनुभवारी तुमी आत्ताचे एक युवा पिळगेक भजनेचे विशयार कसो एक सांगू इच्छ पावतात ना आमी निराशावादी जावचे नजा आतां मस्त जन चिरडून सोड आतां आमकां फुडें रेडिओन की ग्रामफोनान की हांगसर म्हाका आयकलां आतां मस्त जन चिरडू हांगा अवकाश चड आसा प्लस एक्सपोज जावचे काय अवकाश चड आसा मस्त जन चिरडू प्रत्येक गांवांत अयो तो तितलाच सांगता मरे म्हणटा म्हळ्यार तांकां घर कडेन बसून शिकचे जाता की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सोशल मीडिया न्ही आसा खंडीत मस्त जन येता आसा ती भजन आयका जाल्यार हांव सांगचें म्हळ्यार तावळे सांगला भजन आयकानी संगीत आयका फराक आमी तिडून घेवं संगीत शिकिल्ल मात्र भजन बदलना भजन मेन जावचें भक्ती न्ही भाव भाव भक्ती भीम उदकते परवा शोभता पांडुरंगा जावकाल्ली भक्ती तें जावका भक्तीर सांगता मागीर सांगता आता काला समजावन चोलका काला केतकन ते कोला म्हणा आता समृद्धी चड जाल्या आमी समाजान समृद्धी चड जावचेच्यो न्हू
पुढे फाल्यां करचें कशें बा म्हणचे तर भायल्यान येवन सुद्दां सूच म्हळें तसं नाशिल्लें आतां घालून म्हाका टायम ना म्हणके तसं जावना वय अर्ध घंटे टायम आता आणि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर कोण व्हेकल कोण घेऊन येतात ते अर्ध घंटे बसना गणपती स्तुती करता म्हणताना शंभर मामा म्हणते परिस्थिती झाल्या एक झालं किती ना संतोषची म्हणा भजन म्हळ्यार भजन मात नाही गांवची एकली पेली मेळटा म्हणून जाल्यार रे म्हाका दिसता आम्ही सानासतनाचे आमगेल टायमार आशिल्लो तो गलगोल आता खंय ना कारण कसा म्हळ्यार रे समय मिती जाल्ले मितीची खला म्हळ्यार रे आमकां आता हे जे विषय राव येवचे आशिल्लो बट तुम्ही सचिन पेटका 12 तो 12:30 दिला आमकां वय वय कळना हन्नೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು 50 म्हणता थंय आसा वय कळना 12:25 म्हणताना मामा भैरवी म्हणतात वय चुकी नाही मस्त कडे होता सर वय आता सप्तशिला ना मस्त कडे वचका ती आता ती सुधार हुशार विषय वय आणि तुमकां आता तुमकां काही अन्य कडे वच्चे असता म्हणटा तुम्ही 12:25 बैरव काढता येता ना मंडळीन 7-8 जण असतात म्हाका सांगू मेळ्ळें हांव रात पागले असां सकडा आताच्या पुढे हांव बसीन वता जर कशें म्हळ्यार मेगेल कसर म्हळ्यार रे मागीर भारत रत्न मेळ्ळां तांकां 2 भारत रत्नां उठ जावन सांगिल्लें एक भजन आसा विमुख शिखर से धारा गाये राधा हरि संकलाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होंठ से माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे कसाला हांव सांगता म्हळ्यार रे कसाला सांगेन म्हळ्यार रे भजन सांगेचे विमुख शिखर से धारा तशी शिखर आता कोण विमुख जावन कितली स्पीड आलेत ती हांव मंडळी उठ गेलेलो तदना भजन बसले रे बाकीवर सांगता ते सांगता एक कसन की श्रुत ते मत रेगले रे बरा बरा तशी विमुख शिखर से धारा तशें वय बा खंडित त्या मंडळीत ऐकलं ना सांगता म्हणत म्हणत वर परिस्थितीची तशें ते प्लस चेडूं तसं सपोर्टेट आशिल्लें म्हाका सांगचें ना म्हाका मेळना तसं चड आशिल्लें मागीर समज आतां कालो बदला जाला तशी हांव हें कसार म्हळ्यार रे असं हें आसता थंय अवकाश ना अर्द घंटे भितर म्हळ्यार अवकाश ना कसं भांद घडचे का आमी आमी सुद्दां भायर सरून आयलें आनी एकलो कोण केलो गलगोल खंय दिसना संपृत्तू समृद्धी लाइटिंग फूल भारी राश जाल्यार तुमगेले अशीच निमक तुमगेले प्रकार फुडल्या मणकेची फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आशिल्ली तेंची सम्म म्हणचे तुम्ही सम्मवार संध्या काल केता कंते कोला म्हणा रे तंते कसन की एक तंतु एक मेल वय तंते एक बांधव्य आणि के वाढतशी 1 घंटा 2 घंटे 3-4 घंटे असताना कोण कोणी बसन वचकत बट एक अर्ध घंटे 1 घंटा असताना एकले एक संबंध खाली भजन मात नाही सोयरीक की संबंध वय त्यांची आता कोण म्हणू गोत ना कोणा गांवची चेडूं गोता गामला मेगल चेडूं लिटर रोका गेले ब्रह्मावर अनेकल्यान मणिपाला गेले अनेकल्यान माधवराव गेले अनेक अर्काळ भुवनेंद्रा गेले अशी गांवची आम्ही तशी सान असताना पुरो चेडूं एप्रे चेडूं हय म्हणजे जाता गेले चेड्डी मार्क्स 2 वट्टास म्हणल्या जर्मनीचे सांगितले तसं एक बांधव्यशन दोन भजन म्हणून सांगा ना आता ते म्हणून जाता असं कारण म्हळ्यार रे विद्याभ्यास का हांव कितलो सोयरीक हक्क आतां आजी विद्याभ्यास तोंदर जाता असं चिके चेडूं विद्या आना तुका कळना ना तू गोतला थंय सर्कल खंय आम सर्कल म्हळ्यार रे हे अण्णान पाप सगळे जीवमानान संपादन केलें पोतो 2 वर्स भितर ताजे वयन कोण येता घेता थंय मुगेल पोत म्हणा विषय संन्यास करता
सांगितले काय का पुढे तशी नाही अण्णाले दंदन मी कर कधी जा नको पहिला आम्ही रस्त्यावर बसलो तशी कोणी आहे का ह्या सांगेल कसं भजन आहे संबंधाशील विषय नाही वय जलरी बांधव्य म्हणलेला कशी दूर जात असा समृद्धी संपत वाढतं असं संतोषाचा विषय खला म्हणाले आम्ही सांगणार एक वेळ असले एक वेळ ना म्हणाल तसं नाव सांगपडा हा म्हणून सांगेल 100-90 घर तशी ते गावात खंडित मंदी एक आलो त्यात दुड्ड मारागो सामान सवराग असं दुड्ड माराग आता दुड्ड सवरागो सामान माराग झाला हे भजन आहे आणि हा कसं लिंक म्हणून जाय रे बांधवी म्हणाला ऊन दत्त असं घरकड्याची घरांतूची मेघाल पुत्ता वापा सांग उठानं वैरा तो आता कुठं त्याला फोन करेन नारणा या सांगे ना कालो तशीची भजन आणतो ते हे तुझे मी तर कसं प्रयोजन मध्ये आमगेल संस्कार आणि काय कळता स्वयिक हे ते सगळं दत्तशील सगळं ते संपत्त समृद्धी पुरा वाढला दिवची विषय कोणाला कोणते दिवची विषय तर पूर्वारी कष्ट असतात सगळं कोणाला या ना झालं रे बांधवी उणी जात स्कीम म्हणून मक्क सत्य म्हणून सांग खंडित तशीची इतली वेळ तुम्ही आमगेलोटी येऊन तुमगेले एक सांशी म्हणटार इथं म्हळ्यार तुमगेले अनुभव घेवच्याक आनीक मस्त आसा तुम्ही मस्त मालगाडे जाल्यार तुमगेले एक इतली वर्साचे एक भजने अनुभव आनी एक भजनेन तूं आशिल्ले एक कशी एक ताक एक भजनेक एक शक्ती आसा म्हणलेले तुमी एक आमकां हांगा सांगून दिलेलें आसा तशीच आमगेले विक्षकाकय हें एक पावील आसा म्हणून आमी लेखताची तशी आनी इतले काळ तुमकां जिवनेन तूं हे भजने निमित्त आनी उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावं म्हणून आमी देवालय प्रार्थना करताची तशीची इतली वेळ तुमी आमगेलो तो हांगा आपयल खातीर मोगारी हांगा येवन तुमगेलो अनुभव सांगिल्लो का धन्यवाद दितास तशीचे यूथ ऑफ जीएस म्हणून हांगाचे ಸ್ವಲ್ಪ जनांक सुटलेला आदी यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाईड म्हणून आला संतोष हा विषय येले मरे काय आशिल्लें का एक्सपोज कोण दितात प्रत्येक फिल्डार खाली भजन हे म्हणून सांगा ना प्रचार आशिल्ले केन्ना प्रचार असता प्रचार नाक म्हाका म्हणत आसले आसता हांव त्या विंगाचो म्हाका प्रचार खयला हांव सांगता म्हळ्यार हे काली तुगेलें आव्हान आयलें 8चे 4 म्हयने चुकून नवा त्याच्या म्हळ्यार आमकां व्यार उद्योग कार्यावळ येवची जाय ते ना म्हळ्यार म्हाका कसं जावं प्रचार असं ना कोणाक म्हाका प्रचार नाका म्हळ्यार की तुमी हाणी आनी एक वर्ल्ड वाईड तुम्ही प्रचार असं मनीस असा ती म्हणून दाखवून दिता असा ते हे युद्ध श्रेय मस्त श्रेयस पावन येनो मस्त नाव घेऊन येनो जनोपकार जावन येन जनोप आता करता आणि के चेड करता सला देव अनुग्रह करो स्वाम्याला आशीर्वाद सदा काल आसवा म्हणून खंडित प्रार्थना करता तशीची आयचे संचिका हांगा मुक्ताय जाता नमस्कार.